भुरग्यांनो, आयज आमी जीव वाटायलो हो पाठ शिकया. ही शाळा पूण बंद आसा. कित्याक तर शाळेक दिवाळेची सुटी पडल्या. सुटी आसा आनी भुरगे सगळे वेगवेगळे खेळ खेळपाक लागल्या. तुमी कशे खेळ खेळटात? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल खेळटात न्हय? तशेंच हो परेश आनी निलेश हांची खूब दाटी, म्हणल्यार हे घट इश्ट. ते दोगूय बॉल घेवन मळार गेले, खेळपाक गेले. आतां हांगा पळयात, गोल आसा आनी फुटबॉल आसा. हय काय न्ही? आतां पळयात आं, हो भुरगो कोणे तरी शूट मारल्या, तो बॉल हातीन धरला ताणें. कित्याक? आनी जर सुटिल्लो जाल्यार तो त्या जाळयेन वचून उरपाचो, पूण बॉल फाटल्यान वचपाचो न्हय. पूण आतां हांगा पळयात, हाणें शूट मारली आनी बॉल खंय उरलो? तो धरूंक शकलो ना, पूण बॉल खंय उरलो? जाळयेन उरलो न्हय. पूण हे जेन्ना दोगूय जाण मळार पावले तांचे खेळपाच्या, तेन्ना पळयलें जाल्यार थंय गोल नाशिल्लो. म्हणून तांच्यांनी गोल तयार करपाक 2 फातर दवरले. एक आहलो, मागीर दुसरो हाडून असो गोल तयार केलो. हो परेश, फाटल्यान गोल आसा पूण थंय गोल नासलो. म्हण तांच्यांनी कितें केलें? 2 फातर हाडून दवरले. हो एक फातर, हो एक फातर आनी हो परेश. हो निलेश. निलेश एक बरो गोलकी. निलेशान मारिल्ले सगळे गोल परेश धरतालो. पूण निलेशान एक नेटान शूट मारली आनी ह्या वेळार मात बॉल परेशाच्या हाताक लागलो ना. तो गोला फाटल्यान एक तळी आशिल्ली, त्या तळयेन वचून पडलो. बॉल सुटलो पूण परेशान बॉलाची फाट सोडली ना. तो तळये कडेन गेलो. बॉल चड पयस नासलो, म्हणटकच ताणें ओणव घालून तो काडपाचो यत्न केलो. बॉलाक हात लायलो पूण बॉल धोलत धोलत आनीक फुडें गेलो. परेशान बॉल धरपाक हात आनीक लांब केलो. त्याच वेळार तोल वचून परेश उदकांत पडलो. तळी खोल आसली. जीव वाटावपाक तो खूब धडपडलो. तो उदकाचेर हात मारून तळी घेवपाचो यत्न करूंक लागलो, पूण फुकट. बॉल हाडपाक गेल्लो परेश आयलो ना, म्हूण निलेश ताका पळोवपाक गेलो. पळयत जाल्यार परेश उदकान बुचकळटा. आरे देवा, परेश बुडटलो. निलेशान बोब मारली, पूण त्या मळार तिसरो कोणूच नाशिल्लो, म्हणजे कोणूच थंय नाशिल्लो ताका मदत करपाक. परेशाक कसो वयर काडटलो? इतल्यान निलेशाक एक लाकडाचो लळगो दिसलो. पळयात, तो बेगीबेगीन ताणें तळयेन धुकल्लो, पूण तो परेशा मेरेन पावलो ना. पळयात, परेशा पासून तो पयस आसा. कसोय करून तो लाकडाचो लळगो परेशाक मेळपाकच जाय. ताका एक थंयच एक लांब बडी मेळ्ळी. पळयात, लांब बडी थंय पडिल्ली आसा, ती ताणें उखल्ली आनी त्या बडयेन ताणें लळगो परेशा कडेन धुकल्लो. परेशान तो घट धरलो, पूण तो तडीक येवंक शकलो ना. निलेश धांवत धांवत वयर गेलो. तळयेचे धडेर मडवळान कपडे सुकत घाल्ले. मडवळ म्हणल्यार धोबी. तर ताणें कपडे सुकत घातले. तातूंतली एक साडी निलेशान ओडून हाडली आनी साडयेच्या पदराक एक फातर बांदलो आनी साडयेक पीळ घालो आनी साडयेचो पदर परेशा कडेन उडयलो. परेशान साडी त्या लोळग्याक घुस्पायली आनी हळू ती ताणें साडी ओडली. परेश तळयेचे देगेर पावलो तेन्ना परेशान ताका उदका भायर काडलो आनी घट्ट वेंग मारली. आकांताच्या वेळार निलेशान शिटूकसाण दाखयली. देखून परेश मरपाचो वाटावलो. निलेशाची सगळे कडेन तोखणाय जाली. भुरग्यांनो, तर तुमी हें याद दवरपाक जाय, जेन्ना संकट येता तेन्ना भिवून वचूंक जायना, थंयच्यान धांव मारूंक जायना. जाता तितलो आदार
करपाचो यत्न करपाक जाय जसो निलेशान केलो. हांवें हांगा कांय प्रस्न विचारल्या त्या प्रस्नांच्यो जापो बरेयात, पाठ वाचात आनी सगळ्यो जापो बरोवन काडात. देव बरें करूं.